बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. बलिदान खालत्या काळजान आमी तुका भेटोवंक आयले हांव म्हळें आमी सुरविल्ल्या गितांत. खालतेपण तितलें सुलभायेचें न्हय, सांगूंक बरें, पूण खालतेपण पाळूंक मस्त कश्ट आसात. आनी चड करून बऱ्या वयर बरकटी म्हणटा आमी कोंकणींत, ह्या जाल्ल्या गाया वयर परत्यान परत्यान गाय जाता आसतना आमच्यान आनी नुजो म्हणटा हांव. आनी देव म्हाका कित्याक आणकी इतल्या कश्टांनी घालता, म्हजी मीत मिरवाल्या म्हूण आमी चिंतूंक पुरो. पूण ह्या हर एका संगतीन देव आमकां आणुकी नाजूकायेन आपल्या पुता आपल्या दुवेसारखे रुपीत करता म्हणलें समजून घेवया. आनी हेंच देवाचें वर्तें आशिर्वाद. देखून हें जोडच्या खातीर आमी हांगा आयल्या. आयची वाचपांय आमकां हेंच उगडास करून दिता. देखून देवाक अर्गां दिवया. ह्या सकाळी फुडें ताका अर्गां दिवंक, ताच्या लागीं मागूंक, कित्याक ताच्या पुतानच ताच्या सॅक्रिफिसा वरवीं आमकां जाय पुरतें दिलां आसता. ह्या युकरिस्तांत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तनान उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवा, तुजेर पातये दिल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विने कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूळट आमकां दाखय आनी आतां सदावन आमचें काळीज
सदांकाल बाळतेल्या देण्यांचे दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावतो उपयोग करूंक तुंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवो चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियाक पावलें. उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर. थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो. हांव देंवन कुंभाराच्या घरा गेलो. थंय तो चक्राचेर आपलो वावर करतलो. तो करतलो तें मातयेचें आयदन ताच्या हातान पाड जालें. देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आनी आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. इस्रायेलाच्या घराण्या ओ कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना. उलयता तो सर्वेस्पर. जशें कुंभाराच्या हातान माती तशें इस्रायेलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातान. देवाचें उतर हें. Zaso kumuktar zauna sajako baso devto munis pagi. Zaso kumuktar zauna sajako baso devto munis pagi. Atmya muja सर्वेस्पराक होक लाभते. जिनेच्या सर्वय दिसांनी सर्वेस्पराक हांव दीन वाचतलो. म्हज्या सगळ्या जिवितांत गितां स्तोत्रां गातलो. Zaso kumuktar zauna sajako baso devto munis pagi. रास करपाऱ्यांचेर विश्वास दवर नाका. अस्कत सैमाच्या मनशाचेर पातयेवन रावा नाका. तांचो प्राण काड धुळीक ते पाटी वेता. तांची योजना त्याच दिसा नपयत जाता. Zaso kumuktar zauna sajako baso devto munis pagi. Zaso kumuktar zauna sajako baso dev. जो कोण सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो मुनीस भागी. त्याच देवान रचला सर्ग पृथ्वी आनी सागर आनी ह्या तिनाती आसा ते सगळे. Zaso kumuktar
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. माते वापरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू लोकां जमया लागीं म्हणालो, सर्गींचे राज एका जाळा बरी. तें दर्यांत उडयतच सर्व जिणसांची मासली तांतूं सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत तें ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली भटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते बरी घडतले संवसाराच्या अंतकाळार. देवदूत वेतेले आनी खोट्यांक बऱ्यांत हावन वेगळे करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणी. हें सगळें तुमकां समजलें म्हूण विचारलें जेजून. वय जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशांत शिकवणूक घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एका घर धन्या बरी, जो आपल्या भांडारांतलें नवें आनी पोरणें भायर काडटा. देवाचें उतर हें. हांगा एकली बाय आसा, सक्कट तुमी आसात. गूड मॉर्निंग बाय. अरे आमी आतां गूड मॉर्निंग म्हणटाना हें फकत चिंतप न्हय, या आमकां एक प्रेरण न्हय, एक संभाशण. हांवें तिका गूड मॉर्निंग म्हळें, तिणें म्हाका प्रतिजाप दिली गूड मॉर्निंग म्हळें. संभाशण, प्रेरण. खंयची एक बूक आसा, तांती एक दोन वाक्य तुमी काडलीं, तें आनी कितेंय वाचलें, ताजे उपरांत बसून नियाळ केलो, प्रेरण मेळ्ळें. पूण हांगा कुद्दूपण आसा. हांवूय आसा, ती आसा, तुमी सगळे आसात, कुद्दूपण आसा. देवाचें उतर हर एका मिसा वेळार या हर एका लितुर्जे वेळार परगट जावचें पवित्र सभा आमकां शिकयता. देवूच खुद्द आमच्या लागीं उलयता. हें फकत चिंतप न्हय, प्रेरण न्हय, देवूच खुद्द आमचे थंय उलयता. देखून हांवें तिका गूड मॉर्निंग म्हणटना तिणें बसून चिंतूंक ना, हो पाद्र्यापान म्हाका अशें म्हळां, हांवें जाप दिवंक जाय, चिंतप करूंक ना. संभाशण. देखून तिका भोगलें तक्षण तिणें प्रती जाप दिली. भाऊ भयणीनो, मिसा वेळार हें घडता. आनी आयच्या पयल्या वाचपाक तुमी गमन दिलें जाल्यार भोवशा तुमच्या मदल्या मलगड्यांक आदली गायी गडितां या आदले दीस उगडास आयले जावंक पुरो. आतां पुरो नॉन स्टीक तें पुरो आयदनां आयल्यांत. ताच्या पयलें स्टिलाची जालीं, ताच्या पयलें एल्युमिनियमाची जालीं, पूण काळा आदीं पुरो मातयेची आयदनां आसलीं. आतां ह्या संगतीक लागून आमची भलायकी पाड जाल्या, देखून परत्यान मातयेच्या आयदनांक या म्हणून व्हडलें चिंतप आसा. मातयेचें आयदन. पूण आयले वारपर्यान त्या काळार तावन भोवशा रस्त्याच्या सुरवेच्या त्या काळार तावनूच लोक मातयेच्या आयदनांनी रांदतालो. आनी हाका लागून लोकांक कितें समजता, देखून मातयेची आयदनां ल्हान भुरग्यांक आमी विचारली जाल्यार, या तरणाट्यांक विचारली जाल्यार तांकां खबर ना. कांय आमच्या हांगा रस्त्यांनी थोड्या कडेन ती ल्हान गुरगुल येता आनी पुराय इकोवंक दवरल्या, ती मात आनी पळयल्यान जावंक पुरो. देखून देव एरेमिया प्रवाद्याक कसलोचो एक गुर्त दिता. दये करून हें चिंतप सारकें मतीक व्हरया. हें घडीत कशें घडलें. देव एरेमियाक एका कुंभाराच्या घरा व्हरता आनी थंय ताका पळोवंक लायता. तो कुंभार बरें करून एक आयदन ह्या मातयेचें तें तयार करता आसतना तातूंत कितें चड उणें जालें, तें मोडलें या ताचें रूप बदललें. ताणें कितें केलें, ती माती काण उडोवंक ना, परत्यान सांगाता घालून परत्यान ताका आनी एक आयदनाक रूप दिलें.
देखून देव तक्षण एरेमिया प्रवाद्याक उगडास करून दिता. ताणें तूं नाकारी म्हणून गरज ना म्हणून ती माती उडोवंक ना, भोवशा आणखी बरें रूप दिवच्या खातीर परत्यान तें आयदन तयार केलें. आतां भाऊ भयणीनो, दोन संगती मती करुया. एक, जर आमच्या जिणेंत कश्ट येतात, आमकां थोड्या फावटी निराशेची गडितां येतात, दूख जाता, असो उद्देश फकत देवान आमकां कश्टाक घाला म्हूण जावंक नजो. जायत्यांनी म्हणचे आसात, म्हजे वयर कित्याक अनवरां वयर अनवरां, कश्टा वयर कश्ट येते आसात, देवान म्हाका सांडलां गाय. एक बरो करून अभ्यास करच्या व्यक्तीक मनशाक पळया, जावं एकलो खेळगाडी, अभ्यास करन घाम काडटा फांत्या परार. म्हाका एक केदाळे हांवें एक दिवचें गडीत, म्हाका एक बारीक खुशी जाल्लें. म्हज्या ल्हानपणांत म्हाका एक प्रेरण दिल्लें. कर्नाटकांत एक क्रिकेट खेळचो सुनील जोशी म्हणलो खेळगडी आसलो, स्पिनर. आनी स्पिन करच्या खेळगड्याक, बॉलराक ताणें सड्ड धावा जाय म्हणना, 2-4च मेळटा आनी तो एक 3च मेळटा. स्पिनर एपटी त्या दाळा TV उणें आसली, पेपराचेर ताचो एक इंटरव्यू आयिल्ल्या वेळार तूं कितलो अभ्यास करताय म्हणटा आसतना ताणें दिल्ली जाप, हांव सकाळींच्या 3 उठून 3:30 पंजाबाच्या एका, कर्नाटक असो तो पूण पंजाबाच्या एका एकाडमींत 3:30 तावन धरून 8-9 पर्यंत अभ्यास करता. आतां हो हांगा तावन थंय 3 मेटां धांवून तितलो अभ्यास करी जाय जाल्यार ताका तितलो वेळ कित्याक गरज आसा? हे 5 मिनटां अभ्यास केल्यार पावना. तितलो घाम काडन, कश्ट काडन म्हणटा आसतना तुवें म्हणून येता हें गरज आसा गी. थोड्या फावटी सोलवणी वयर सोलवणी येता आनी तक्षण आमी देवाचेर बदलाम घालता. देवा म्हाका तुवें कित्याक सांडलाय? भाव भयणीनो, इतलें जाणा जावया. हें घडता जाल्यार देव आमकां कितेंगी आनीकी बरें दिवच्याक तयार करते आसा. थोड्या फावटी निराशा भोगता, पूण देव म्हाका आनीकी कितें बरें करच्याक तयार करते आसा. देखून तसो शेवट पर्यंत आमी गेले हांव जाल्यार कांय आमी जिखतले हांव. पूण सदांच कितें घडटा? खुर्साचो सांजू हांव आमकां सांगता, असल्या एका पंतावनांत आमी थकता आनी कांय 100 किलोमिटर वेच्या कडेन 900 मीटर धांवल्या उपरांत आमी थकता आनी बसता ह्या फाटी येता. तेंच तिरासनेन मुखार गेल्ले हांव जाल्यार आमी भविश्या असो बरो परिणाम पळयते हांव. आतां देव एरेमियाक हो दाखलो दिता आसतना देव कितें सांगूंक सोदता? इस्रायल परजा भोवशा आतां कश्टांनी आसा, म्हळ्यार नियमा वयर नियमा. आमचो देव केदाळे आमचे तावन बली आनी हेर संगते मात विसो देव की आमकां हेर परजां सारकें बेसांव आनी केदाळा तो भरतलो म्हूण कांय भोवशा इस्रायल घरांकी आशा आसली जावंक पुरो. पूण देवाचो उद्देश तो न्ही. हेरां बरी आमी जाल्यार व्हड कितें? ते ग्रेस्त आमी ग्रेस्त, ते हुशार आमी हुशार. पूण देव तांकां कित्याक नव्याच संगतीन रुपीत करतालो. कसलें तें आपोवणें? आब्रामाक दिल्लें आपोवणें, जसो हांव पवित्र तुमी जाया पवित्र. पवित्रपण म्हळ्यार देवपण. देखून देव आपल्या परजेक आपल्याच सैमांत वाडयतालो. भाव भयणीनो, तुमी हांगा जमलेली सगळां हांव धरून सगळां आमी क्रिस्तांवां, आमची वडवी काय कितें? आमी क्रिस्तांवां माया मोगाची मनशां, इल्लीशी भोवशा हेरां मुखार इल्ली सडीत शिकल्ली मनशां. ते आज आमच्या भोंवतीन सगळो लोक जाते आसा. आमची क्रिस्तांवांची वडविकाय आमी पवित्र मनशां, देवाची भुरगीं, देवा सारक्याची आमचें आपोवणें तें. देखून इस्रायल परजा निराशी जाता आसतना देव उगडास करून दिता, हांव तुका मोडतां, परत्यान रुपीत करतां, परत्यान मोडतां, परत्यान रुपीत करतां. खंयच्या इराद्याक? तुवें आणकी पवित्र जावच्याक.
तुवें आणकी सोबीत जावच्याक, तुवें सगळ्यांक मानवा सारको जावच्याक हें देवान आमकां दिवचें आपोवणें. समजल्यात देखून आमच्या जिणेंत कश्ट येता आसतना, थोड्या फावटी निराशेची गणितां येता आसतना, आमी आणकी चड प्रयत्न करी जाय पडटा आसतना विसारचें नाका, देवान म्हाका सांडलां गी, या देव म्हाका इनामां दिवंक, या हांवें मागलें दिवंक पाटी करता गी. ना, देव म्हाका आणकी कित्याक की वर्त्याक तयार करते आसा. शुभ वार्ता तुमी आयकली न्ही. एकलो पागी जाळ घालता आनी त्या जाळां सगळ्या जिनसाची मासली सांपडटा. तो निमाणें कितें करता, बरी मासली दवरता आनी नाकारी मासली खान उडयता. असो अर्थ. निमाण्या काळार आमची जडती कशी जातली म्हणलो मात्र न्ही. असो अर्थ अशें समजूंक जाय, केदोळो पर्यान आमी देवाची भुरगीं, देवाचो भुरगो जेजू, देखून आमचें आपोवणें जेजू सारकें आमी दिसान दीस थोडे 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 करून रुपांतर जाता. केदोळो पर्यान आमी तें जायना, आमी नाकारीच वांगडाचे. देखून देवान आमकां निमाण्या जडते वेळार ये तूं म्हजो पूत, तूं म्हजें धू, सर्गीचें राज तुजें म्हणच्या वेळार ताणें वापारचें नीत दंड खंयची, तूं कितलो म्हज्या पुता सारको जालाय. जर हांव ताच्या पुता जेजू सारको जाला, ये हें राज तुजें. जर हांव जावंक ना, त्या वेळार पवित्र सभेन आमकां 4 संगती आदी शिकयल्ल्यो. जडती, पुलगत्र आज कोणी उलयना. पुलगत्र म्हळ्यार कितें? देव पवित्र शुद्ध. देखून म्हजे लागीं आनी कितें येना जाल्यार पवित्र जा. देखून आमी आमच्या सरल्ल्या खातीर मागचें, कित्याक ती जावन मागूंक शकनात. आमी देवा आमच्या मागण्याचो फळ तांकां लाभय, कित्याक तूं काकुळदार म्हूण तांचे खातीर मागचें. देखून आयच्या दिसा देवाक अर्गां दिवया. इतल्या बऱ्या उतरांनी, अपुरबायेच्या उतरांनी, दैवीक उतरांनी देवूच आमच्या लागीं उलयला. इगर्जेंतल्यान भायर वेताना, आमच्या दिसपडत्या वावरांत आमी आसतना उगडास दवरया, तूं आनी हांव आमी देवाची भुरगीं. आमचें आपोवणें हेरांच्या की उत्तीम आमकां आपयलां पवित्र जावच्याक, ताच्या पुता सारकें जावच्याक. न्हय आमचें भागीपण, न्हय आमचें व्हडपण. देवाक अर्गां दिवया आनी आसल्या दादूसकाय जोडून चड इत्मापान आमचें क्रिस्तांवपण जिवंक प्रयत्न करया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या कणकी दान आपल्या मनात तुम्ही मैमेक आणि आमच्या बाबा सर्वेस्परा तुझ्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका ओंपतांव ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सस्ताच्या सुखाक पावय. हे आमी मागतांव आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें ताचे वरवीं नव्यान आमकां ताच्या सारक्याची केली. त्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाखणटा. तारण मेळलेली तुजी फर्जा सरकार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संत भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. Bavarta so good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्योन बापा पिठो पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकवार मरये देवाचे माये संगती भगियोन झुजे तिचो पती
बगेवन दन दोता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. आमी मागचे मागणे देवाच्या भुरग्यांचे मागणे. आमच्या बापा फकत इरादे दोन मागचे न्ही, आमच्या भरमाण हांव देवाचो पूत या दू म्हणल्या भरमाण मागचे. देखून मनान दवरून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंदांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडये संसाराची पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. जें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Mucha
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरां वर्त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला, तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बाळक जेजूचे नोवेन सांगाता म्हणया. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. तेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सरतरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडाकून करून दैवीक वॉयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. पागसो जेजू बाळूक म्हणटा, इतलो चड तूं म्हाका मान दिताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. ज्या सगळ्या त्या सावां खातीर मागया. चड करून जीं कोण कश्ट निरंतर कश्ट भोगते आसात आनी सलवणींच आमकां मेळ्ळ्या म्हूण चिंते आसात, तांकां देव भरवशान बरोव म्हूण मागया. निराधार्यां खातीर मागया. बऱ्या मनाच्या मनशान धांवन तांकां तेंको आसरो आदार मेळो म्हूण. आमच्या प्रायस्तां खातीर, मालगड्यां खातीर, पिडेस्त आसल्या हांतुळणार आसल्यां खातीर मागया. व्यापारांत आसच्यांक बरो मुनाफो मेळच्या खातीर. प्रार्थुया.
हे भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लोलो आसता. तुका पातयेनेन उलो मारतल्या सकटांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपे मुरिल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशात आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळोक जेजू लागीं मागणे. हे आजपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें भिरमोतीन बरोल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड म्हूण आमी मागलें. देवान आमकां पावल्ल्या सर घडयां खातीर ताका अर्गां दिवया. सांगता. ए बो उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी केल्या. तुजे मुखार तुज्या जपांच्या इमाचे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व पदवेदार देव कणवळ्यान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवून दिवपी जानवायची वळख तुमकां फावो करूं. बाबार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तेरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळूं आनी तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलून व्हरूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी सदांच तुमचे सोवे आसूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे जेजू बाळका, आमची मिसा